तिळारी धरण आणि ते धरणाचे उदक जे आसा ती नॉर्थ गोंयची लायफलायन जावन आसा। आमकां ज्या दिसा पासून धरण कमिशन केलें त्या दिसा पासून उत्तर गोंयाक उदकाची पुरवण नेहमीच ह्या धरणांतल्यान जायत आयिल्ली आसा। पण ह्या धरणाक आनी विशेष करून धरणाचे कालवे जे आसात तांकां 35 वर्सां पूर्ण जाल्ली कारणान तांची डागडुजी करपाची, तांची रिपेर करपाचे किंवा रिकन्स्ट्रक्शन करपाचे जे वेळ आसा पळय ती आयिल्ली आसा आनी त्या अनुसार म्हणून आमी सादारणशे एक टेम्पररी रिपेरिंग करचें अशें म्हणून सादारणशे 1 म्हयन्याचो कालावधी दिलो की उदक बंद करपाक। ते गेल्या म्हयन्याच्या सादारणशे म्हाका दिसता आज तारीख 22 आसा, गेल्या त्या म्हयन्याच्या सादारणशे 27-28 तारखेक उदक बंद केल्लें। ते आज 22 तारीख जावन आसा। फाल्यां सकाळीं उदक सोडटलें। आमचे चीफ इंजिनियर बदामी जे आसा ते काल वचून आयले थंय आनीक काल रातचे पर्यंत तांचे मेजर जे काम आशिल्लें पयलीं, मेजर म्हणजे तशें मोठे मेजर न्ही पूण कालव्याचें काम रिपेर करपाचें हें काल राती म्हणजे आज फांतोडेर पर्यंत सोंपलां आनी ते मुळे फाल्यां 23 तारखेक सादारणशे 12 पर्यंत उदक कालव्याक सोडटलें। आनीक हे प्रामुख्यान म्हणजे कमिटमेंट कित्याक लागून जर जाय जाल्यार उदकाची अडचण नातलाच्या दिसाक जावची न्ही म्हणून। विशेष करून पर्वरी भाग जो आसा पळय हे पर्वरी भागात उदकाची अडचण जाता ती निवारण जावचें आनी म्हणून 23 तारखेक उदक सोडटलें म्हणजे दिसपाक ते 24 तारखेक रातचे किंवा 25 तारखेक सकाळीं पावूंक जाय, जेणे करून पर्वरीचो प्लांट जो आसा तो प्लांट आमी मुखाल्ले 2-3 दिसांत सुरू करूं शकतले। तिळारी न्हंय आसा पयली त्या आनी धरणाचें उदक जें आसा तें उदक आमकां सामकें भरपूर आसा मोठ्या प्रमाणात। इतलेंच जालें कितें हे नेटवर्क जे आमचें आसा पळय ते नेटवर्क आमचे जुने जाल्ले कारणान विशेष करून कॅनलचे नेटवर्क जुने जाल्ले कारणान ते दुरुस्तीक येता। दुरुस्तीक आयले म्हणटच ताका रिपेरींग करूंकच जाय, कित्याक ना जाल्यार मध्यंतरी समजा अशें धरा की फटकन कालवो फुटलो जाल्यार मागीर आमचे 10 दीस 15 दीस 20 दीस आमची उदकाची अडचण जावंक शकता आनी म्हणून प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर त्या नदरेन हे रिपेर वस्त करून घेतिल्ले आसा। दुसरी बाजू अशी आसा की आमी साळ न्हंयचेर जो प्रोजेक्ट घेतात त्या प्रोजेक्टाचें उदक येतलें पयलीं ते तिळारी न्हंयच्यानच येतलें म्हणजे डॅमाचें उदक न्हंयक सोडटलें, त्यामुळे कालव्याचो संबंद येवचे ना। एक वटच्यान कालव्याचो उदक येवंक शकतलें, दुसरे वटच्यान न्हंयक उदक येतलें जे उदक आमी हांगसर वयर लिफ्ट करतले। उदकाची अडचण जी आसा पयली ती मोठ्या प्रमाणात जरी नासली तरी आसतना म्हणजे स्वताचें मत अशें आसा की बागायतदार जे खंय आसात तांकां शेती करपा खातीर उदक कमी प्रमाणात जाय रॉ वॉटर आनी लोकांक पिवपा संबंदी ट्रिटेड उदक जें आसा पयलीं तें उदक तांकां मेळूंक जाय। कमीत कमी 4 ते 8 वरां तरी प्रत्येक गांवांत हें उदक मेळूंक जाय अशा प्रकारचे प्रयत्न जे आसा पळय ते प्रयत्न म्हजे कडल्यान बीन आनी आमचे PWD मिनिस्टर सुदैवान आतां PWD मिनिस्टर आमचे मुख्यमंत्री जावन आसात आनी त्यामुळे ह्या प्रकारची तजवीज जी आसा पळय ती तजवीज केली वतली। सादारणशे 3 डॅमाची खटपट चलिल्ली आसा। एक आसा तो काजूबळ, दुसरे आसा ते तातोडी, ही दोन्ही धारबांदोडा मतदारसंघात येतात आनी तालुक्यांत येतात। तिसरे आसा ते माणके गवळ तो म्हणजे शिरोडे गांवांत येता। माणके गवळ शिरोडा हे 3 जाले। त्या शिवाय आनी 4 डॅमाचे आमी टेंडर काडिल्ले आसा फॉर सॉयल इन्व्हेस्टिगेशन आनी एनवायरमेंट स्टडी। हे जे आसा पळय ती आसा ती सगळी 7 तालुके आसात।